the jungle juice of Goa. बरं हा Anyone who wants to? उर्राक पहिलं आता का फेडी पहिली आता पण निरो तुम्ही घ्या आम्ही next offer. कसं आहे रे निरो आणि गायज आयचो ब्लॉग जावन असो सारको अमेझिंग कित्याक की आमी आयचो वयता सारकी अमेझिंग प्लेसीचेर आनी आतां जाल्लेली आसा सकाळची 8. आमी खूब म्हयन्यांनी सकाळ फुडें आतां भायर सरलेली आसा आनी तुमकां खरें सांगो आयज आमी खंय वयता खबर आहा टू गूड प्लेस आहा सामकी तुमकांय मजा येतली आयचो ब्लॉग पळोवपाक बोकड्यो मेंढरे ते आवय कितले रे हॉर्सीस गोड्याशी हाडले हांगा खबर ना पळया गोडो पळया गोडो एक ना Horse. खूप कडे हॉर्स पळया हॉर्स ओके सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशी आसात तुम्ही देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता आयज आमी येयल्लेली आसा वाळपय ब्रह्माच्या देवळान आणि हेजी फुडली स्टोरी कितें आहा ती तुमकां सोल ट्रॅव्हलिंग सांगतले आयज आमी येयल्लेली आसा पॉवरफुल एडवेंचर करपाक विथ सोल ट्रॅव्हलिंग सो सांगया तुमकां कितें पळय तें आनी गाडी पळोवंक शकता तुमी इतली तांबडी जाल्लेली आहा पळया तुमकां मुद्दम दाखयता अवी हरशी कितली गाडी सांबाळटा तो पळया पण कितली तांबडी जाल्या ती कितें म्हणटा बाबा कसो आहा तो लागींच रावता हा थंय तुका आता पयलो आणि हांवें रील्स पळयता. थँक्यू मोग आसूं आनी कितें म्हणटा कशें चल्लां सगळें म्हाका एक सांग ह्या देवळाचें कितें तरी जाणा तूं हांवें अशें आयकलां की आख्ख्या इंडियेन ही देवळां दोनूच आहा म्हणून खरी गजाल आनी आमच्या गोंयान एकूच देवूळ म्हणून हय न्हू हय तरी आमचे एकूच 70 तुमचें एकूच ब्रह्माचें देवूळ साक्षात ब्रह्म ब्रह्म आनी कितें म्हणटा कशें चल्लां आतां कामार चल्लो आत्ता येयला हा नायट ड्युटी करून आतां घरा वयता पळय आमचे भाव पळय कशे मेहनत करतात ते व्हेरी गुड पळय तुमी तर बुकींग करता न्हू जाल्यार अशी तेंचे व्हॅन आसता ते तुमकां ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करता आपूण बट हांव म्हाजी बायक घेवन येयला कित्याक म्हाका आनी एक काम आहा न्हू बा आमी आमची गाडी घेवन येयल्या त्या खातीर सो तेंची अशी ट्रॅव्हलिंग गाडी आसता कसो आसा म्हजें नांव अवी माझे नाव पंकज नायस टू मीट यू आणि वेलकम टू माय चॅनल कितें आनी कितें म्हणूंक सोदता तूं So today we'll see life of cashew. Full life of cashew from plant, fruit, food, nut to chutney. आनी म्हाका एक सांग खरें सांग हांवें अशें आयकलां आख्खे इंडियन हे देवस्थान म्हणटा पळय ते दोनूच आसा ना so we have 5 temples 5 in entire India. ओके आणि आमच्या गोंयान एकूच गोवातलो एकूच ओके आणि वर्ल्डातलो 5th. वर्ल्डातलो 5th गोंयांतलो एक ओके सो आमची मातशी इन्फॉर्मेशन रॉंग आसली 2 न्हू 5 खंय आख्खे इंडियन ओके हे जावन आसा आमचे ब्रह्मदेवाचें देवूळ सो गायज आमकां आतां सद्या 10 मिनटाचो ब्रेक दिल्लो आसा मागीर आमी सोमती वचपाक आसा भट्टेर न्हू रे अवी हय सो गायज आतां आमी येयल्लेली आसा भट्टीत म्हणटा मरे अवी हेका हेका भट्टीत म्हणटा न्हू पळयात पळयात ही भट्टी न्हू पळयात गायज पेट्टा ही भट्टी पळया काका हेतून कितें आहा रे हे उदक आणि हेच्या भितर कितें आहा हितून रोस आसा भितर वय चालू आहा ते पळय सो गायज तुम्ही काजू पळोवंक शकता कितले काजू आहा पळय ते हांगासर आनी सद्या हितून घातला खंय चालू आसा ते हीट जाता ते पळय सो हे प्रोसेस पळोवपाकूच अलग वचोंक जाय 4 दीस जाय का कुसोवपाक सारखे कुसल्या उपरांत मागीर तेजे ह्या वाडटा न्हू हय तेका वाफ येवन बरे फेणे येता ओके उराक उर्राक पयलो आता का फेणी पयली आता पयली जाय जाल्यार उराक मारपाचे ओके उराक एक कॅन फूल काडपाचो ओके आणि फेणे मारतलो जाल्यार ह्यो 2 बाटयो 9 डबे घालून 2 फावटी काडचे पडटा 2 काडचे पडटा आणि ते एक कॅन दोनाचो एक कॅन भरून तो परत ओतून मागीर फेणे येता मागीर फेणी येता फेणी येता. ओके ओके ओके
So the cashew, which how you identify the cashew is ready for the feni, is the cashew which is fallen down. The minute cashew gets full of juice, it falls down. That's what you pick it up, get it here, separate, and you do stamping to it. This which you found which has this to it, thorn to it, but here this is, we humans have made this. Okay, very easy, very simple. Do not judge the bucket on its dirt. That's something which uses one of the expensive alcohol. This done. Very simple. Post go. हे कापे हा त्या हे कापे पणस खय काजू बघा कितले पडटात ते आणि खूप लोक येयलेले आसा हांगासर बया. ओके गायज, हे मातशे अलग हा एक्सपिरियन्स हो जंगलाचो. हांगासर मातशे पळोवनूय चलचें पडटलें, सोरोप बिरोप आसूं शकता. बाबा म्हाज्या कितले रे काका हे? वयस काका म्हाका एक सांग, तू सकाळी फुडें कितल्यांक येता? हांव सकाळी हांगासर भाटी लावच्या पयले 5 बीन येता. सकाळच्या 5 आणि मागीर वचप केन्ना घरा ती? मागीर सकाळी येवन मागीर ती लावन बी मागीर जेन्ना वतोंक लागले पळय, हय आतां उराक लायले जाल्यार उराक, फेणी जाल्यार फेणी, तेका ऊब येयली आनी वतोंक लागले हय मागीर एक अर्दो तास रेस्ट मेळटा. ओके, तेन्ना मागीर हांव घरा वयता, चपाती बी खाता आनी परत रिटर्न येता. म्हणजे हे सारखे घाम कश्टाचे हे सारखे खूब घाम कश्टाचे आणि तेजे सदांच लक्ष जाय, कित्याक उजो फाटी मातसो जालो की डावन जाता. अरे रे, अशें म्हणजे वयर सकयल मातशे जाय जाल्यार गेले कामाचे. जाता आनी उदक फेणयेक 4-5 फावटी तरी बदलूंक जाय. आता म्हाका एक सांग काका, लोक हांगासर समज निरो तुजे कडल्यान व्हरोंक येता जाल्यार येवं शकता हांगासर ते डायरेक्ट? येता म्हटल्यार आतां पळय, हें करपाक काय ना आमकां निरो दिवपाक. म्हटल्यार सगळे जर कलेक आतां मातशें कमी जालें न्हू, हय कलेक जाता तेन्ना आमच्यान दिव येता, हय, ना जाल्यार दिवं शकना. दिवंक शकना. आतां ते कितें, हेच आमचे मुट्ट्याचे रोस काडूनच जायना. हय, तो काडटा म्हणसर आनी लायता म्हणून तेका ते बारीक थेंब थेंब पडटा पळय, तोच धरचो पडटा. तशें आहा ते. ओके 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 तो धरल्या उपरांत तेज्या उपरांत मागीर आतां अर्दी बकेट जाल्यार एक 2-3 बॉटल जावंक शकता. ओके ओके ओके, म्हणजे मातशें तेका प्रोसेस अलग आहा. खूब अलग आहा. हांगासर पळया तुम्ही कितले पणस आहा ते. सो गायज तुम्ही पळोवं शकता, हो काटो पळय, ह्या काट्याक काजू धरता, अशें फाटकर मारता पळय आनी उखलता. हो काटो हेवटेता ते पळय, हो काटो कितें म्हणूंक सोदता तूं? ह्यो काटो कित्याक आसता जाणा काय, परत बँड जावचें पडटा न्हू, आनी मागीर भेंडान येता. गायज पळय सारखे. सो गायज पळया सारखे ट्रेडिशनल वेन सारखे काडप आसता पळय. दाखव का? पळय ह्यो काटो हेका असो मारप आनी असो घालप. पळयले? हय. हेरा हांगाली 10 मिनटां सुद्दां नाका, 5 मिनटां खूब. आता काजवाचो ज्यूस कसो काडटा पळय ते दाखयता तुमकां पळया. पळय निरो. तुम्ही घ्या, आम्ही त्यांना सर्व करतो. वा वा, सांगू पिवन. हा बेस्ट हा सारको. बरो हा? हय, रिफ्रेशिंग. प्युअर सारको. गाइस, हाउ वाज नीरो? कैसा लगा टेस्ट? How's the Nero taste? Very good. Nut and the apple. पयली काढूंक जाय पळय, बियो काढूंक जाय न्हू काजीच्यो. कसो हा रे निरो? Sook. once in a year दे ना. Once in a year. You need to be in Goa to drink this. हय तर. मागीर हे मळपाचे सगळं बियो पयली सेपरेट कर. This is also known as the Lavani process. लावणी? Lavani process. असे काजूची मळूंक लावणी. शकता, गंबुटानूय घालून मळूंक शकता. असा म्हणे कशी मिक्सी करून नेमकं. उदक कसं पाय धुपा. ते गंबुटा रे पळय, सारको. हय, पियो पण लागली फाटल्यान. हा वयस. You can hold on top also. तुम्ही पोवू शकता. हे काय धरूंक शकता. हा वयस पळया ज्यूस येता पळय, ते सगळी जाणां ट्राय करतात पळय. गायज पळयात
काजू बरे फ्राय जाल्लेले आसा आणि एका आता फोडपाक जाय. फोडच्या पयलीं हे बरे थंड जावपाक जाय. काजू ना ते काका सारखे काजी बाया काजी बाया काजी बाया काजी बाया भाजलेले काजी आवय तुतल्या नाही टाकय ते ही मातयेन खंय गवात घालचे पडटा. गवात बीन घालून हे स्टीक जाता हांगासर आणि हांगाल्यान मागीर ते गरम जाले काय हे भितरल्यान हे पायपांतल्यान सकयल वचोन हांगा स्टोर जाता खंय. आणि हांगार कितें स्टोर जाता रे काका? उर्रा फेणी न्हू फेणी ही फेणी जाता हांगासर. कितलो टाइम लागता हाका फेणी येवपाक? आता ताका उबी येयली येवपाक स्टार्ट जालेले 2-2.5 तास लागता. 2.5 तास. दिस वॉट रे ब्रो? दिस इज द जंगल ज्यूस ऑफ गोवा. फेणी बया जाय गो बिया आता. ना रे बाबा म्हाका टेल्ली जांग नाका. Who wants to try? Okay, wait. You're not supposed to gulp it directly. Take a sip, roll it, yes, and then gulp it. मिरमिरीत झाले तोंड सोबते. बरो हा. Anyone who wants to taste? तुमका कितें दाखयता पळय आता. दाखय रे पंकज. अरे बाबा इतली हिम्मत ना मुझे. करे आहा रे. एक्सपीरियंस करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस. उसकी मरे की दे रे ब्रो. पळय हा हे पळय. ओ कास्तात मर सारखे प्युअर न्हू ते. सो गायज हे जागो जो आहा पळय जे जाग्यार आमी तुमकां हे सगळे उर्राक बिर्राक सगळे हायलायट केल्लेले आसा ते जावन आसा आमच्या काकाचे. काका तुझें नाव कितें? नंदा महादेव गावस. कितें म्हणटा? नंदा महादेव गावस. नंदा महादेव गावस. दुक्षरी कितें म्हणटात ते? दुक्षरी एक्चुअली आसता कितें? Dukshiri is a root of a plant which is yes. कितें म्हणटा तेका? Naneri manta. It's a root of a plant which gives a flavor. So there are different things. There's Dukshiri, Feni. Then they add flavors into Feni. So there's Dukshiri Feni. Then there is dhania Feni, jeera Feni, ajwain masala Feni, lemongrass, masala. There's pepper. There's lemongrass. गंजन फेणी. गंजणूय आसता भितर? Lemongrass. Hoy. होय. So there are almost 40. What I know is there are मसालो 40 फेणी plants. जाय जाल्यार सांगची पडटा. मसालो फ्रेश. लास मारपाची ती पयली मारल्यार सगळ्याक वास येता ना. त्या खातीर ती लास मारपाची. सो गायज आम्ही आमचो सेकंड डेस्टिनेशन कंप्लीट केलो. आता आम्ही वयता हेज्या फुडल्या डेस्टिनेशनाचेर. न्हू रे अवी? मजा आयली गायज आमकां हांगासर एक्सपिरियन्स करून. कितें कितें शिकपाकूय गावता न्हू म्हणून. काका हाय येतलो. नंबर आ मरे. होय आहा 20 लास.